काणकोणा मल्लिकार्जुन शाळेंतल्या भुरग्यांचे विखबदा केशींत खाण दिवपी संध्या देसायाक काणकोण पुलिसांनी अटक केल्या। 5वी ते 6वेचे 86 भुरग्यांक मदले सुटयेच्या खाणान बिरेस्तारा विखबदा जाल्ली। खाणान मोठे मूस मेळिल्ले। किन्नळेचे ओमकार सेल्फ हेल्प ग्रुपाची संध्या थंय खाण हाडटा। अटके उपरांत ती बरी ना म्हूण सांगून हॉस्पिस येवन दाखल जाल्ली। तिका सांजे जामीन मेळ्ळो। एफडीएचो अहवाल येवंक सप्तक तरी वतले अशें एफडीएचो संचालक उलोवन दाखयता। शिक्षण संचालक ताचे रिपोर्टाक रावता। मिड डे मील येवजणे खाला खाण दिवपी ओंकार आप मजत गटाची मालक संध्या देसायक काणकोण पुलिसांनी अटक केली। जिवाक बरें दिसना म्हूण सांगून संध्या मडगांवच्या हॉस्पिस येवन दाखल जाल्ली। कोर्टान जामीन दिले उपरांत तिका घरा धाडली। काणकोणच्या कोर्टान तिका शुक्रार मेरेन जामीन दिला। विखबादा जाल्ल्या स्कुलांतल्या भुरग्यांक दिल्ल्या खाणाचो नमुनो अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतला। तशेंच आप मजत गटाच्या रांदचेकुडींतल्यान नमुने घेतल्यात। अहवाल येता म्हणल्यार 1 सप्तक तरी वतले। The leftover food of certain children in the tiffins which they did not use, those leftover from which we could draw samples. So we have drawn sample and sent it for testing to our lab. Some quantity of that bhaji which was supplied to the school was available there. So even that sample was drawn and it was sent for testing. During the course of that inspection of that self-help group, there were certain raw materials available like the chili powder, garam masala, white peas. Even those raw material samples are drawn and sent for testing. As of now, we are not able to pinpoint the actual cause of it, and the samples have been sent to our Food and Drugs Laboratory, Bambolim, for testing. So we will be able to tell you the report by the end of the week only. दुसरे वटेन काणकोणच्या मल्लिकार्जुन शाळेच्या व्यवस्थापनान काणकोणच्या भलायकी केंद्रान घाल्ल्या भुरग्यांची वासपूस केली। 4 भुरग्यांक जिवाक बरें दिसनाशिल्ल्यान तांकां परत हॉस्पिटलांत घाल्ले। भुरग्यांक मिड डे मिलाचें खाण वाडटना शाळेचे कर्मचारी आसतात अशें शाळेच्या मुख्याध्यापकान सांगलें। सद्याक हांव स्वताचें चॅक करतां आनी कालूय हांवें चॅक केल्लें आनी आमचो आनी एक टीचर आसा भानुदास ताणें चॅक केल्लें, दोग जाणांनी चॅक केल्लें। तुमकां इफेक्ट जावना? आमकां कांयच इफेक्ट जावंक ना। आतां आपयल्या काय कितें? फाल्यां आमची पीटीएची मिटींग आसा आनीक फाल्यां 11 मिटींग आपयल्या ह्या इन्सिडेंटा लागून? ह्या इन्सिडेंटा लागून। सकाळीं काल बरो जालो म्हणटा घरा कडेन धाडलेलो न्ही, मागीर केन्ना त्रास जावपाक लागला? सकाळचे 4 जावपाक लागले। सकाळचे काल सवसंग धाडलो। सवसंग म्हणल्यार अशें उलटी जाली ना, रात जाल्यार राव म्हणून जोर बीन कांय नासलें म्हणटा या म्हणून तुका बेजारता न्हू या म्हणलें। मागीर सकाळीं इश्कोलाक 10:30 सुमार इश्कोलाक कितें जाता म्हणपाक अशें दोळ्यां कडेन काळोख येता म्हणपाक आनी हड्ड्याक कितें जाता म्हणपाक हें डॉक्टर म्हणपाक ताका एडमीट करचो लागून येता म्हणपाक। मदले सुटयेच्या खाणान काणकोणच्या मल्लिकार्जुन शाळेंतल्या भुरग्यांक बिरेस्तारा विखबादा जाल्ली। भुरग्यांक खाणान मोठे मूस मेळिल्ले। अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अहवालाची वाट शिक्षण खातें पळयता। तो मेरेन विखबादा जावपाचें कारण समजूंक ना अशेंच धरतले। एफडीएचो अहवाल येता म्हणल्यार आनीक सप्तक तरी वतले। बबेश बोरकार, रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ, प्रुडंटा खातीर। गोंय मराठी चित्रपट महोत्सव शुक्राराच्यान सुरू जालो। गोंय कला अकादमीन जाल्ल्या एका सुवाळ्यांत शिवसेना मुखेली उद्धव ठाकरेन ह्या महोत्सवाचें उक्तावण केलें। नामनेचे मराठी अभिनेते विक्रम गोखलेक जीवन गौरव पुरस्कार भेटयलो। 3 दीस चलपी ह्या महोत्सवांत गाजिल्ले मराठी सिनेमा दाखयतले। मराठी चित्रपट महोत्सव फाटली 6 वर्सां हांगासर गोंयांत आसा आनी ह्या 6 वर्सांनी आतां आमी एक बरेंशें जशें ल्हान बाळ आसता तें बाळशें धरलें अशें म्हणटात, तशा पद्दतीचें आज हांगासर वातावरण आसा। वातावरणाचो परिणाम म्हणून मराठी चित्रपट महोत्सवाक तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन शुभेच्छा दिता। कित्येक कलाकार ह्या गोव्याने आपल्या देशाला दिले, त्यातले अनेक जण महाराष्ट्रामध्ये आले आणि नुसतं तेवढ्यापुरतंच नाही तर जागतिक कीर्तीचे झाले। लता दीदींचं नाव तर आहेच। चित्रनगरीची उभा करण्याची जी भूमिका तुमच्या पाठीमागे तुम्ही व्यक्त केली त्याचं नेमकं कारण काय? नेमकं कारण असं की आता गोव्यामध्ये अनेक पिक्चरचं शूटिंग होतंय, चित्रीकरण होतंय, त्यांना नीट सुविधा ह्या मिळाल्या पाहिजेत। मध्यंतरी माझ्या कानावर असं आलं की काही इतर राज्यातले
चित्रपट इकडे त्याचं शूटिंग चालू असताना स्थानिक लोकांना फार वाईट वागणूक मिळाली. तर ती सुद्धा वागणूक जर का अशी मिळत असेल तर ती हानिकारक आहे आणि तशी वागणूक आम्ही तरी मिळू देणार नाही. आंध्र प्रदेशान वचून त्रासान पडिल्ले नावेली कुडणेचे ट्रकवाले ट्रक घेवन बिरेस्तारा परत गोंयांत पावले. गोंयच्यान 14 ट्रक गेल्ले. तांकां जनकशी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीच्या कॉन्ट्रॅक्टरान धमकी दिवन आडावन दवरिल्ले. कंपनी तांकां 2 म्हयन्याचे सुमार 32 लाख रुपया दिवंक आशिल्ली. मुख्यमंत्री पर्रीकरान मध्यस्थी केल्ल्यान थंयच्या भाजपा फुडाऱ्यांनी तांकां सुटून येवंक आदार केलो. मात कश्टांचे पयशे अजून हातार पडिल्ले नात. गोंयांत पावतनाच ते सांखळे पत्रकारां कडेन उलयले. पयलीं तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें की तुमकां म्हयन्याक 90,000 रुपया गाडयेचे दिता. त्या भायर तुमचे जर ब्रेकडावन कितें जालें जाल्यारूय आपूण दिता. ज्यो काशी म्हणजे बॉडी जी आसा ती डॅमेज जाली जाल्यार ताका आपूण पयशे दितलो. आनी हे तेंच्या असल्या आश्वासनाक लागून आनी भुलतापांक लागून आमी बळी पडले. थंयसर अक्षरशः व्हडले म्हणजे 4-4, 5-5 टनाचे बोल्डर घालून आमच्यो काशी डॅमेज केल्यो. ड्रायव्हरां कडसून चाबी काडून घेवपाक सुरवात केली आनी आमच्या पात्रांव लोकांक सुद्दां जिपीन बसयले म्हणजे खंय तरी अन्य स्थळार व्हरपाक अशें आमच्या आंगार जुटलेले की आमकां आमच्या जिवाचो इतको भंय आसलो की आमी गोंयांत पावता काय ना. जवळ जवळ 3 दीस आमी थंयसर जेल आसता काडल्या आनी गाडयेन बसून आसा आनी जवळ जवळ 120 किलोमिटर भायर आमकां हाडून सोडले बॉर्डरीचे. ते लोक स्वता 3 गाडयो घेवन आमच्या बरोबर आसले. तेंची एक गाडी फुडें आसताली, आमच्यो गाडयो मदीं, फाटल्यान पडटे 2 गाडयो. म्हणजे सेक्युरिटी अशी तेंच्यांनी दिली. खरेंच हो एक प्रत्यक्ष बऱ्यापैकी भारतीय जनता पार्टीचे कसरूय आसूं पूण उदाहरण की माणुसकीचें उदाहरण तें हें की त्या लोकांक तेणी आमच्या लोकांक तेणी हेल्प केलो. ह्या आमच्या जेन्ना सीएमाचो फोन पावलो थंयसर तेन्ना तेंच्यांनी आमकां हेल्प केलो. आमची ह्यो गाडी चलताल्यो आतां जवळ जवळ तेणी 32 लाख आमकां